नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राची विधानसभा निवडणूक त्रिशंकू जावची शक्यता. कोकणीचे प्रेम दाखयले माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर. कारवार विधानसभा निवडणूक लागी पावली की जनप्रतिनिधीक वेध लागतात ते पक्षाचे तिकीट मिळवची. येवच्या विधानसभा निवडणुकीक कारवार अंकोला क्षेत्राच्या व्याप्तीत बीजेपी उमेदवार म्हण आमदार श्रीमती रुपाली नाईक तर काँग्रेस पक्षातर्फेन माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी निश्चित झाले आसात असे माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमी प्रसार माध्यमाकडे सांगले. आणि आपण स्वतः अपक्ष म्हणून लढतो विचार केला तरी पण आपल्या कार्यकर्त्याबरोबर हो प्रश्न मांडून कारवार अंकोला क्षेत्राच्या अभिवृद्धीसाठी प्रसंग पडल्यार निवडणूक न लढता सुद्धा असंच राहू तयार असा. पण कारवार अंकोला क्षेत्राची अभिवृद्धी जाय होच आपणाला उद्देश असा अशी तेमी सांगले. या वेळार कारवार कोकणी नामफलकाचेर काळे फासिले हेजेर तुमगेले अभिप्राय कितें अशी विचारिल्ल्या पत्रकाराल्या प्रश्नाक उत्तर देताना ते म्हणले की कोकणी ही भारताच्या अनेक भाषेपैकी एक अधिकृत भाषा म्हणून सरकारान मान्यता दिल्ली भाषा. ही भाषा कारवारच्या 90% कोकणी लोकांली मातृभाषा असून संविधानाच्या घटनेत ती अधिकृत भाषा म्हणून समाविष्ट केल्ली आसा असे तेमी ठामपणान सांगले. ती भाषा आमगेल्या शेजारी राज्यातली गोंयची राजभाषा असून ती देवनागरी लिपीतच चलतेर आसा आणि ती आमगेली मातृभाषा असून त्या भाषेचो अपमान आपूण केन्ना सहन करना. 90% कोंकणी भाषा प्रांत आशिल्ल्या या कारवार वाठारात जर कोंकणी लोकांक जर संविधानीक न्याय मेळना तर हो अपमान आसा अशी तेमी अभिप्राय व्यक्त केलो. आपूण कायद्याच्या चौकटीत हो कोंकणीचो विशय उलयता. कायद्या भार उलोवची आपल्याक गरज ना अशें तेमी ह्या वेळार सांगले. कारवारात कोंकणी भाषेच्या देवनागरी लिपी बरयल्ल्या रस्त्याच्या नामफलकाचेर काळे फासले म्हण कारवारचे कोंकणी भाषा अभिमानी लोक एकठांय जावन हे कृत्य केल्ल्या कन्नड संघटने विरुद्ध आंदोलन करून नगरसभा आणि जिल्हाधिकारीक मनवी दिवन न्याय मागलो. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರವಾರಿಗರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಇದುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಬಂತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರವಾರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು हेजी प्रमाणे हे जे पॉप्युलेशन सगळी दिल्ले आसा कितले कोंकणी आशिल्ले कोंकण मराठा कितले आशिल्ले कितले कोंकणी स्पीकिंग लोक आशिल्ले आणि टोटल पॉप्युलेशन कितले हे मराठा सुद्धा मराठा इज 38% मराठा इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट हा आणि कारवारात 70% जास्त लोक कोंकणी स्पीकिंग आशिल्ले तरी असताना आमगेल्याचेर हे अत्याचार कित्याक. सेकंड पोलिसान इमिडिएटली सुमोटो म्हटल्यार त्यांनी कोणा कंप्लेंट करता ना सुमोटो तेमी येनो पोलिसान तेमकां अरेस्ट करून भितर घाल जजा मुखार आणि फ्रिजनात दवरचे आशिल्ले ते कित्याक दिलना ते आमके घोड एक अपमान केला आमच्या लोकांक एक अपमान केला. पण अजूनपर्यंत खिंचकडे काय ना म्हण त्या वेळार कारवारच्या खिंच्या जनप्रतिनिधीन या कोकणी नामफलका विशयाचेर चकार शब्द काढलो ना जाल्यार आता माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमी हो विषय कारवारच्या जनते मुखार दवरलो तेज बद्दल कोकणी अभिमानीन तेमगेले आभार व्यक्त केला. कोकणी भाषे ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಭಾಷೆನೇ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಕೊಕ್ಕणी ನಾವು ದೇವನಾಗರಿ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಕ್ಕणी ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕणी ದೇವನಾಗರಿ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಕೊಕ್ಕणी ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬನೇ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ
कोंकणी भाशेचो विरोध करून घेवन काही संघटने लोकांन किंवा कोंकणी विरोधी लोकांन म्हणा विरोध करून घेवन आमगेलो एक इशू चालू आशिल्लो आनी पेंडिंगात आशिल्लो. त्या टायमाचेर समस्त कारवारचे कोंकणी अभिमानी लोकांन आमकां सपोर्ट केलो, खूब सपोर्ट केलो. आनी तेन्ना आमकां एक दिसतालें की आमगेले माजी जावं हाल्ली जावं हेमी कोण आमकां राजकीय लोक सपोर्ट केले ना किंवा कोण येयले ना अशें म्हण दिसतालें. खंय तरी एक 2-3 दिसां पयल्या माजी मंत्री आनंद अश्नोटीकर हेमी आपलो स्वताचो कोंकणी अभिमान दाखोवन घेवन एक कोंकणी भाशेक तेणी सपोर्ट दाखयलो. तेजे बद्दल हांव तांकां आज धन्यवाद सांगूं सोदता. आनी काही अजुनी हाल्ली आनी माजी आसात पण तेमी अजुनी कोंकणी भाशे बद्दल कांय उलयते ना. कित्याक म्हण खबर ना. तेमी कोंकणी तेमी घरा उलयता काय ना एक प्रश्न. दुसरो म्हणल्यार तेमी फाल्यां कॅनोसिंग करतना कोंकण्यात करतले काय केजन करतले गा. आतां आशिल्ल्या भशेनूच कॅनोसिंगा टायमाचेर सुद्दां गप्पूच रावतले. हो बी एक प्रश्न आसा. कित्याक म्हणल्यार असोच जर हेमी करते उरत तर हेका आमी मुखार हे कोंकणी विरोधी म्हणून आमी आमकां एक आयडेंटिफिकेशन करचें पडटलें. कित्याक म्हणल्यार आमकां अशें दिसूं लागलां की स्वार्थासाठी हेमी कोंकणी सपोर्ट करते नात. इतलें भंय दिसता काय म्हण तुमकां कोंकणी सपोर्ट करच्याक अशें हे सांगूं सोदता. आनी आनंद अश्नोटीकर माजी मंत्रीक अनेक फावटी तुमी आपलो जो कोंकणी अभिमान दाखयलो तेजे बद्दल तुमकां आनीक धन्यवाद सांगूं सोदता. जाल्यार आनी जनप्रतिनिधी म्हणल्यार आजी माजी आमदार अजूनपर्यंत त्या विशयाचेर प्रतिक्रिया दिवूंक मुखार येयले ना. हे मी कोणाला दबाव सकल आसात काय कितें असो कारवारच्या जनतेलो प्रश्न आसा. दुसरे बाजून विचार केल्यार आतापर्यंत गप्प आशिल्ले हे निवडणुकी सारको कठीण प्रसंग येतरेत या कोंकणी देवनागरी लिपी खातीर काळे फाशील बद्दल क्रम घेवचो आवाज पत्रिका टीव्ही माध्यमां मुखार करतात. हेच बद्दल एक संशयाक वाट जाता. पण आता कोंकणी भाषेच्या लढ्यासाठी कोण कोण पुढे येऊन आपलो अभिप्राय दितात तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. जसो निवडणुकीचो काळ लागीं पावतलो तसो या प्रकरणाक वेगळोच रंग येतलो हे निश्चित. पळया पुढल्या दिसात कोणाची कोणाक गरज लागतली हो येणारो काळच ठरयतलो. मातृभाषा 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 नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. माय मराठा लग्न.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव जात फोटो ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान माय मराठा लग्न.com या वेबसायटाचेर वय जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा माय मराठा लग्न.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू माय मराठा लग्न.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.